नीती आयोगाची 9वी गव्हर्निंग काउन्सिलिंग बसका जाली। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान गोयच्या उदरगतीची खंय वळेरी वाचली। 19 डिसेंबरा पयलीं गोंयाक 100% साक्षर करपाचो यत्न। गोंयांत हर घर जल आणि वीज स्वयंपूर्ण मित्रावरवीं 100% लोकांमेरेन केंद्राच्यो येवजणे पावले। ईज ऑफ डुईंग बिझनेसांत गोंय खंय 16व्या नंबरार। दीनदयाळ स्वास्थ्य सेवा येवजण खंय सुटसुटीत। 100% बाळंतपण खंय हॉस्पिटलांनी जाता। मॅरिटायम इंडस्ट्री दर्यादेगेवेल्या 12 राज्यां भितर गोंय खंय पयल्या नंबरार। मिलेट्स फेस्टिवला उपरांत धान्याची पिकावळ 20 हेक्टरांवयल्यान 50चेर पावली। एक पेड़ माँ के नाम मोहिमे वरवीं सुमार 2,31,849 झाडां लायल्यात। पर्यटन क्षेत्र वाडोवंक सरकाराचो यत्न। होमस्टे कार्यावॅन पॉलिसीक चालना। पुरातन वास्तू सांबाळूंक सरकाराचो यत्न। नार्वेच्या सप्तकोटेश्वर देवळाच्या पुनरुद्धारा उपरांत पर्यटकांची गर्दी। नवे जिवीत मोहिमे खाला जीएमसीत खंय किडनी ट्रान्सप्लांटेशनाकय सुरवात। 8वी ते 12वी मेरेनच्या 63,000 भुरग्यांक खंय करियर गायडन्स। गोंयाक ग्लोबल एज्युकेशन हब करूंक सरकाराचो यत्न। गोंयांतल्या 17 कॉलेजींक खंय नेकाचे A ग्रेड एक्रिडेशन मेळ्ळा। सीएम अप्रेंटिसशीप येवजणेक खंय तरणाट्यांचो बरो प्रतिसाद। पीएम विश्वकर्मा येवजणेवरवीं लोकांक ट्रेनिंग दिवपी गोंय खंय पयले राज्य। स्वयंपूर्ण ई बाजारावरवीं खंय सेल्फ हेल्प ग्रुपांक फायदो। चली जातल्या बायटरीक सरकार खंय 10,000 दिता। 10,000 वयर दिव्यांगांक खंय डिसेबिलिटी कार्डां दिल्या। इन फ्युचर गोंया खातीर कितें जायें, फॉर एग्जांपल द टुरिजम इन्फ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर, ओके, हाजेर आमचो प्रपोजल दवरता। तो प्रपोजलय दिलो आमी। आणि इन लॉंग रन जशें पीएम सूर्यघर योजना आसा ती गोंयांत कशी इम्प्लिमेंट बऱ्या पद्दतीन करपाक शकतले, आमकां ताजो चडांत चड फायदो कसो घेतलो हाजेर। त्याच बरोबर रिवायवल ऑफ द खाजन शेती, ओके, ह्यो ज्यो आसा पळय न्ही, आनी आतां आमी जी पीएम सूर्यघर फ्री बिजली योजना ही गोंयान तिका अपग्रेड करून 100% फ्री, म्हणजे सेंट्रलाचेर जर 78% आहा आमी पूर्ण फ्री लोकांक दिता। तेच सांगलें तुका, इन्फ्रास्ट्रक्चर, टुरिजम रिलेटेड इन्फ्रास्ट्रक्चर, ओके, हेल्थ रिलेटेड इन्फ्रास्ट्रक्चर, बाकी ओवरऑल इन्फ्रास्ट्रक्चरा खातीर रिन्युएबल एनर्जी ह्या सेक्टरांत। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।